नमस्कार. गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार. सविस्तर खबरांनी हेडलायन्स. केंद्रान पेट्रोल आणि डिझेला वयली सेंट्रल एक्साइज ड्युटी देंवयली. पेट्रोल ₹9.5 जाल्यार डिझेल ₹7 सवाय. पावणी करिनासतना उण्या ग्रेडीचे मीन एक्सपोर्ट करपाक सुप्रीम कोर्टाची कर्नाटकाक परवानगी. गोयच्या मीन निर्गतदारांकूय लाव. कर्नाटकाचे पोर्ट्स हायली मेकनायज्ड ना. एमपीटी वयल्यान एक्सपोर्ट. गोवा बोर्डाच्या 12वेचो निकाल 92.66%, 90.66% चले जाल्यार 94.48% चलयां पास. 9 जाणांक स्पोर्ट्साच्या मार्क्सांनी केले साल्वार. फुडल्या सप्तकांत 10वेचो निकाल. 12वेचे परीक्षेत कॉपी मारल्या म्हूण एग्जाम हॉलांत सेल्फी काढून व्हॉट्सएप स्टेटस दवरला म्हूण भुरग्यांचेर कारवाय. सापडले त्या दिसाच्या विशयांत 0 मार्क, ₹1000 फायन. मान्सून पूर्व कामां खातीर 22 मायाक गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी वीज खात्याचे मेगा शटडाऊन. पेडणे, बार्देस, दिवचल, साखळे, वास्को, पणजे पाट्यार सकाळच्यान सांज मेरेन लायट ना. पर्रा, नागोवा, कांदोळी आणि कळंगूट पिडीयेंतल्यान काडून तांकां मूळ स्टेटस दितले. टीसीपी मंत्री विश्वजिताचे ट्वीट. कांदोळे दोंगर कापणे वयल्यान मायकल लोबोचेर फार. केप्यां दत्त मंदिरांतल्या फंडपेटयेर चोरांनी मोडायलो हात. ₹40,000 फारायले. म्हापशांय चोरी. म्हापशा मामलेदार ऑफिसा कडल्या दीनदयाळ रोजगार येवजणेचो गाडो फोडलो. आणि मेरशे खारफुटी कापपाचो इशू. थळावी समिती जबाबदार. राणा मंत्र्यांचे ट्वीट. समिती म्हणटा सत्याच्या न्यायाच्या मार्गान चलता तांकां त्रास. एका व्यावसायिकाचेर आरोप. व्यावसायिक म्हणटा कर्म समितीचे. केंद्रान पेट्रोल आणि डिझेला वयली सेंट्रल एक्साइज ड्युटी देंवयल्ल्यान पेट्रोल ₹9.5 जाल्यार डिझेल ₹7 सवाय. पेट्रोलार ₹8 जाल्यार डिझेलाचेर ₹6 सेंट्रल एक्साइज ड्युटी कमी केल्या म्हण फायनान्स मंत्री निर्मला सीतारामनान जाहीर केले. ह्या निर्णयाक लागून सरकाराचो ₹1,00,000 कोटी महसूल खंय वतलो. पावणी करिनासतना उण्या ग्रेडीचे मीन एक्सपोर्ट करपाक सुप्रीम कोर्टान कर्नाटकाक परवानगी दिल्या. ताचो लाव गोयच्या मीन निर्गतदारांकूय जातलो. उण्या ग्रेडीच्या मिनाक पावणेक सामकोच उणो प्रतिसाद मेळटा म्हूण कोर्टाच्या लक्षांत आयल्या उपरांत तांणी सप्टेंबर 2011 दिल्ली ऑर्दीत थाकाय दिल्या. कर्नाटकाचे पोर्ट्स हायली मेकनायज्ड नाशिल्ल्यान गोयच्या एमपीटी पोर्टा वयल्यान मीन एक्सपोर्ट जावंक शकता. सुप्रीम कोर्टान कर्नाटकाक उण्या ग्रेडीचे मीन निर्गत करूंक थाकाय दिल्या. ताचो लाव गोयच्या मीन निर्गतदारांकूय जातलो. ताचेर फिमीचो वांगडी हरेश मेलवानी म्हणटा ट्रेडर्स कर्नाटका कडच्यान मीन विकत घेवन एमपीटी वयल्यान बाकीच्या देशांक धाडूंक शकता. हाका लागून कांय प्रमाणात रोजगार जातलो. बार्जी, ट्रकूय सुरू जातले. फायन्स आसा जर साठलेले कर्नाटकान ते एक्सपोर्ट करपाक परवानगी दिला आनी ताचो परिणाम आमच्या गोंयचेर भरपूर येतलो. कारण की आमचे जे जेटीज आसा ते पळय सुनसान जाल्ले तांचेर मुवमेंट जातलो. निदान 1-2 कोटी टन वयताले गोंयच्यान कर्नाटकाचो ऊस तो चालू जातलो परतून. आनी बार्जींक काम मेळटलें आनी जे आमचे पोर्टार कामगार आशिल्ले पळय तांकांय काम मेळटलें. निदान फूल तरी मेळचें ना जाल्यार 50% तरी गोंयच्यान जे पळय ट्रॅफीक आशिल्लो 5 कोटी टनाचो तो 2 कोटी टन तरी गोंयच्यान वचों येता. सो एज इनकम इज कन्सर्न जे ट्रक आशिल्ले आमचे जे पळय व्हडले ट्रक येताले कर्नाटकच्यान ते मोल्या पर्यंत येताले आनी ताजे उपरांत आमचे धाकटे ट्रक एम्प्लॉयमेंट मेळटाले. सो ते धाकटे ट्रक आमचे जेट्टीचेर जे ट्रक आशिल्ले मशिनरी आशिल्ली बार्जीस तांकां सगळ्यांक एम्प्लॉयमेंट मेळपाक पॉझिटीव संभावना आसा. दुसरें जाल्यार एक हें कळोन येता की सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बेसिकली अगेन्स्ट मायनींग. आमी आमची केस जर वेवस्थीत मांडली म्हाका दिसता चान्स आसा गोंयांत मायनींग हें करपाक.
कारवार आणि बेल्लारीच्या पोर्ट्सां कडेन मोठ्यो बोटी हाताळपाची तांक ना, फकत एमपीटीच हाताळूंक शकता. कोणी घेऊ शकता कर्नाटकाचो वर, जाका कोणाक कॅपॅसिटी आसा एक्सपोर्ट करपाची, ताचो वेवसाय चालू जालो आनी ताणें घेवन माल बोटी भरून धाडूं येता. कित्याक आतां गोंयांत ताका सुविधा मेळटली लॉजिस्टिक्स करपाची. कारवारच्यानूय करूं येता, पूण थंय इन्फ्रास्ट्रक्चर इतको ना. बेल्लाकेरी, कारवार थंयच्यानूय करूं येता, पूण इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचो जो गोंयांत आहा आनी ज्या रितीन आमी बोटी भरूंक शकता ती फॅसिलिटी गोंयांत बेस्ट आसा. ताका लागून गोंया इज अ मेजर हेल्प फॉर एक्सपोर्टींग कर्नाटका वूड. उण्या ग्रेडीचे मिनाचे पावणेक सामकोच उणो प्रतिसाद मेळटा म्हूण सुप्रीम कोर्टाचें निरीक्षण. पावणेक प्रतिसाद नाशिल्ल्यान वेगवेगळ्या खणींनी आनी स्टॉक यार्डांनी काडिल्ले मीन तशेंच तुंबून उरला अशेंय कोर्टाचे नदरेक आयला. ताका लागून तांणी कर्नाटकाक पावणी करिनासतना मीन उखलूंक एक्सपोर्ट करूंक कॉन्ट्रॅक्ट दिवपाक कांय अटी घालून परवानगी दिल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. गोवा बोर्डाचो 12वेचो निकाल 92.66%, 90.66% चले जाल्यार 94.48% चलयो पास. कला शाखेचो 95.68%, वाणिज्य शाखेचो 95.71%, विज्ञान शाखेचो 93.95% जाल्यार वेवसायीक शाखेचो निकाल 79.04% लागलो. स्पोर्ट्साचे मार्क मेळोवन 349तले 9 जाण पास जाले. फेल जाल्ल्यांक जुनाच्या निमण्या सप्तकांत सप्लिमेंटरी परीक्षा दवरल्या. For April 2022 examinations, altogether 18,112 students had appeared, out of which 16,783 passed, and the pass percentage is 92.66%. This is for regular candidates. Gender-wise, once again the girls, they are showing a good performance. Girls 9,251 appeared, 8,750 passed, giving percentage of 94.58%. Boys 8,861 appeared, 8,033 passed, giving the percentage of 90.66. Overall percentage is 92.66. Sports merit marks policy, under which 349 students they had availed this facility. That means 349, those are the sports person, and out of which 9 students they passed this examination because of this sports merit marks policy, giving a overall percentage of these candidates because of this sports marks benefit is almost 0.05, not even 0.1%, less than 1% it is. Supplementary examination will be conducted by the board for those candidates with remark needs improvement or whoever has withdrawn because of several reasons. So this examination will be in the last week of June. There is an advantage, there is also disadvantage. So both the ways it is there. But we feel that to certain extent this has increased, mainly because of there was a less portion at the first term. First term it was only 50%, second term it was 50%. So they could focus only on the 50% first and second one also. And our observation also says that it was like for them it was easy, like 50% portion. Not it was they weren't supposed to study the entire syllabus and answer the examination. So it is a plan to continue This year at least we will continue, but next year we'll study both these results and accordingly we'll decide. बारावेच्या एक्झामीत कॉपी मारल्या म्हण भुरग्यांचेर कारवाय केल्या म्हण गोवा बोर्डाचो चेअरमॅन भगीरथ शेटयेन म्हायती दिली. गुगल आणि व्हॉट्सॲप वापरून कॉपी केला म्हण एकल्याचेर जाल्यार एग्जाम हॉलांत मोबायलार सेल्फी काढून व्हॉट्सॲप स्टेटस दवरपाच्या प्रकरणात एकल्याचेर कारवाय केल्या. दोगांकय त्या विशयात 0 मार्क दिला. तशेंच 1000 रुपयांची फायनय मारल्या. काळ्या पेनान पेपर बरोवपाचे प्रकार उक्ताडार आयल्या. Sheet with appropriate 50 mathematics formulae and googling the answers to the questions using the WhatsApp. And this was discovered when the examination was going on, and we could the supervisors could trap him with the help of the camera also. There was evidence. This candidate also agreed to it that he has done a mischief, and board has imposed penalty of ₹1,000 plus for this candidate 0 marks is awarded
with the remark on the mark sheet as malpractice case. In the third case, this student has carried the cell phone in the examination hall. The picture was taken by him behind the back of the block supervisor, and he has used the status as his on the WhatsApp, and the candidate was discovered. This case was discovered by the invigilator. We have imposed the 1,000 rupees as the penalty, plus 0 marks has been awarded to these candidates in that particular subject. As per the board's norms, the candidates are not supposed to use the black ink pen. Despite that, we have it has been reported that one candidate has written the answer books in black ink, because black ink is being used by our moderator. So this is also a case of malpractice. Modus operandi in these 2-3 cases is the student used to come late. They used to hurriedly go into the examination hall, and with a sympathy the student is coming late. There was no frisking done, and that is how they could carry these mobiles in the examination halls. And in some examination centers, the invigilator, they had taken the mobiles well before the commencement of examination. मान्सून पूर्व कामांखातीर 22 मायाक गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी वीज खात्याचे मेगा शटडाऊन. पेडण्यां आनी बार्देजांत तशेंच पणजे पाट्यार सकाळी 7 ते सांजे 4 मेरेन लायट आसची ना. सांखळे आनी वास्को सकाळी 9 ते सांजे 5 जाल्यार दिवचले सकाळी 9 ते दनपारां 2 मेरेन कांय वाठारांनी लायट आसची ना. मान्सून पूर्व कामाक लागून 22 मायाक वीज खात्यान गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी मेगा शटडाऊन जाहीर केला. पेडण्यां आनी बार्देज तालुक्यांत सकाळी 7 ते सांजे 4 मेरेन लायट आसची ना. पणजे पाट्यारूय सकाळी 7 ते सांजे 4 मेरेन लायट आसची ना म्हण वीज खात्यान कळीत केलां. वास्कोय सकाळी 9 ते सांजे 5 मेरेन लायट आसची ना. रेल्वे स्टेशन, म्युनिसिपालिटी, वात्सल्य हॉस्पिटल, पुलीस क्वॉर्टर्स वाठारांत लायट आसची ना. सांखळे सकाळी 9 ते सांजे 5 मेरेन, दिवचले सकाळी 9 ते दनपारां 2 मेरेन लायट आसची ना अशेंय वीज खात्यान सांगलां. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. पर्रा, नागोवा, कांदोळे आनी कळंगूट पिडीयेंतल्यान काडून ताका मूळ स्टेटस दिवंक जाय म्हण टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणेचें ट्वीट. पिडीयेंतल्या ऑर्दीक लागून एग्रीकल्चर जमीन नॉन एग्रीकल्चरांत बदलपाचे प्रकार जावंक लागल्यात. असल्या प्रकाराचेर कारवाय करपाची शिटकावणी दिल्या. कांदोळे दोंगर कापणे वयल्यान विश्वजितान कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोचेरय फार मारलो. बेकायदेशीर कामां जावंक जायना म्हणूनय विश्वजितान ट्वीट केलां. पर्रा, नागोवा, कांदोळे आनी कळंगूट पिडयेंतल्यान काडून ताका मूळ स्टेटस दितले म्हूण टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणेन ट्विटा वरवीं जाहीर केला. ताणें ट्विटा वरवीं कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोचेरय फार मारलो. पिडयेच्या ऑर्दीचो वापर करून जमनीचे बेकायदेशीर पद्दतीन रुपांतरण जावंक लागला. एग्रीकल्चर जमीन नॉन एग्रीकल्चर करपाचे प्रकारय वाडूंक लागला. असल्या प्रकारांचेर टीसीपी खर कारवाय करतली म्हूण शिटकावणी विश्वजितान दिल्या. कांदोळे दोंगर कापणीचेरूय विश्वजितान ट्वीट करतना खबरापत्रांची कात्रणां जोडून बेकायदेशीर कामां जावंक जायना म्हूण टीसीपी खातें लक्ष दवरून आसा अशें ट्वीट केलां. आमी गोंयचें खाशेलेपण राखूंक जाय. स्कॅम आनी मोठ्या प्रमाणात जावपी भ्रश्टाचारांतल्यान गोंय राखूंक जाय अशें विश्वजिताचें ट्वीट. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. केप्यां दत्त मंदिरांत चोरी. चोरांनी देवळांतली फंडपेटी फारायली. तातूंत सुमार 40,000 रुपया आशिल्ले. देवळांतल्या सीसीटीव्हींत चोरयेची रिकॉर्ड जाल्या. पुलीस तपास करतात. दुसरे वटेन चोरांनी म्हापशा मामलेदार ऑफिसा कडेन दीनदयाळ रोजगार येवजणेचो गाडो फोडलो. मामलेदार ऑफिसा कडेन पसून सुरक्षा ना. चोरयो वाडल्यात म्हण थळाव्यांनी हुस्को उक्तायलो. सरकारान लक्ष घालचें म्हण तांची मागणी. केप्यां दत्त मंदिरात चोरी. राती म्हणल्यार फांतोडेर 2:55 एज पर सीसीटीव्ही टायमिंगाचेर देवूळ चोरांनी फोडून फंडपेटी फुलापण ओडून फोडून 40,000 सुमार फंडपेटी फोडून व्हेल्ले आसा. हें सकाळीं जेन्ना भट संघ दार ओपन करपा येता तेन्ना ताजे हें नजरेन पडलें. पुलिसांनी पंचनामो करून आतां फुडली कारवाई जी आसा ती चालू आसा. कितें भितरले देवळांत कितें ना जालो सद्या? व्हडली फंडपेटी जी आशिल्ली तीच ते उबारून घेवन गेले. तेणें मागीर कितें केलें ती फंडपेटी? फुलापण ओडून
लॉक म्हणजे पारयेन लॉक मोडून तेंच्यांनी हें केलें की देवळां कितें तें ट्राय केली तें जायना जालें म्हणजे फुल्ली व्हडली फंडपेटी घेवन ते गेले. आनी कितें देवळां डॅमेज केला ना आनी कितें चोरी जाल्या? ना तशें कांय आनी कांय ना, फक्त फंडपेटी आमची एज पर रिकॉर्डा प्रमाणे एक 40,000 सुमार भितर आसतले. म्हापशांत दीन दयाळ रोजगार येवजणेचो गाडो फोडलो. हांव अंकिता सुदेश कितें जालें? एक्चुअली 9:30 शॉप ओपन करता आमी पूण सॅटर्डे म्हणटकूच ऑफिसां बंद आसता सो हांव 9:45 येयलें मिटर ऑन केलो आनी त्या सायडींतल्यान अशें येवन पळयता जाल्यार एक लॉक सकयल पडलेलें आनी कॅश कितें आसलें पळय तितलें सगळें व्हेलां जवळपास 10,000. जी हायन अपडेट आसा ते भुरगे आज धंदो करतात पण आयज ते गाडे दिल्ले आसतात पण ते आयज जर हे सरकारा कडेन नोकरी ना काय जाल्यार आयज अशें नियंत्रण अशें ना की आयज मामलेदारान अशी चोरी जावप आनी 15 दिसा पयलीं तुमी एसआर बिल्डिंग वचून शॉपां फोडलेली पण अश्यो अनेक गोश्टी आतां चोरी पण आमकां कितें जाता आमकां जनरल सिक्युरिटी तर मागूंक जाय जाल्यार आमी सरकारान तांकां तेजें घेवंक जाय पळय कायद्याचें पालन करना हें जाय आमी सगळें जायना आमी कितें जालें काय आमी म्हणटा कितें आमची सिक्युरिटी सारकी ना सिक्युरिटी सारकी ना अशें न्हू आमचे लोकप्रतिनिधी आसात जे वार्ड मेंबर आहा पळय तेंच्याच सारकी हे व्यवस्था ना ते आपल्याक जाय ते वोट बँकींग घेतात हाडटात भाड्याक दवरतात आनी वयतात तुमी आमच्या वाड्या वाठारांत पयलें आसतलें की आयज इतको लोक जो जाल्लो आसा भायलो आयज मर्डर जाता कितें जाता भायल्यांचो जाता आमी स्थानिकांचो काय ना पण अशा ह्या गोष्टी नियंत्रणा खातीर आमच्या सरकारान सीएमान हेजे प्रयत्न करूंक जाय की बाबा पोलीस पाटील हो मेन नेवपाक जावो. प्रुडंटा खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकार आनी श्याम सुंदर फट्टे. घेवया कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. सत्याच्या न्यायाच्या मार्गार वता तांची सतावणूक जाता. मेर्शे बांद समितीचे पदाधिकारी उलयले. मेर्शे वाठारांत खार फुटी कापली ताका कोमुनिदादीची थळावी बांद समिती जबाबदार म्हण राना मंत्री विश्वजिताच्या ट्विटा उपरांत बांद समितीची जाप. थंयचो एक वेवसायीक बांद ताब्यांत घेवंक सोदता म्हण समितीचो आरोप. तो वेवसायीक म्हणटा बांद ताच्या मालकीच्या सुवातीत पडटा. खार फुटी कापपाचे कर्म समितीचे पुलिसेन केस केल्या. मानसेचें काम आमी फ्री मानसून आमकां करूंकूच जाय आनी आमकां ऑर्डरी आसा सो आमी हे फ्री मानसून वर्क आमकां एक सोशल वर्करान प्रोक्लेन दिले आनी तेजे उद्देशी आमी ते सगळे सिल्ड काडले. ते सिल्ड 15 काडूंक ना कोणेय JCB दुसरे सायडीन व्हरोंक ना त्या बांदार कित्याक तो बांद होबळे यूज करता आनी आपलो पावर दाखयता. अनिल होबळे आपलो पावर दाखयता. जेन्ना आमी फुडें गेले आमचें काम करीत फुडें गेले आमी पोकलेन ते सायडीन गेली आमी त्याच्या आमचें एलिगेशन घालता आमी मँग्रुव्स ते कातरल्या म्हणून आमी मँग्रुव्सांक आमी हात लावंकूच ना. ज्या बांदार इलिगल एक्टिविटीज जाताल्यो पर्यंत आमी हांगा वचूना. ताणें मागीर तलाटीक धाडलो इन्स्पेक्शना ताजे बरोबर तरी वसा म्हणून ते तलाटी आसा बरें आमी गेल्यार पळयल्यार ताणें कितें स्लूज गेट मोडलेली आहा. नॉट ओन्ली स्लूज गेटीचे ते फातर भितर काडलेले आहा. तेजे फुडें ते पळयल्यार मँग्रुव्स तांणी कातरलेले आहा. वाय टू इम्प्लिकेटर्स. समीर कुतिनो चेअरमॅन, विरियात मेंडीस आनी विश्वनाथ पिलणकर तिघांनी मेळून हे केला मशीन घालून. In November, when the weeding was done, which was optimally required, just about 3 meters. Now this is a highway. हांगासर ही माणूस म्हणटा ती जोड्डी माणूस हे जोड्डी माणसा कडेन म्हाजी प्रॉपर्टी आहा आमच्या प्रॉपर्टीचो आगोर आहा आनी हो सगळो बांद आहा तो आमचो प्रायवेट प्रॉपर्टीन आहा आमकां वचपाक वाट. ताका लागून हांवें ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचेर केस केल्या. तेंच्यांनी सगळ्या त्या अर्दांच्यान सगळ्या बांद बी आहा पळय ते चिकोल काडून हें करता. गोवा गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज असोसिएशनाच्या नव्या समितीची वेंचणूक प्रक्रिया सारखी ना. आदल्या समितीन कोणाकच विश्वासात घेनासतना वेंचणूक घेतल्या म्हण संघटनेच्या कांय वांगड्यांनी आरोप केला. एकामेका कडेन संपर्क साधूंक वेगवेगळी माध्यमां आसूनय खंय सगळ्यांकच सांगूंक ना. समिती म्हणटा वेंचणूक कायद्या प्रमाणेच जाल्या. नवी समिती खंय बिनविरोध. एज पर द सारकी आमची प्रोसिजरां एज पर द बायलॉज आमी केल्ली आसा. आमी जी पळय पेपराचेर एडवर्टायज पसून करपाक केल्ली ती सगळी दिल्ली आसा. इलेक्शन कमिटी काडिल्ली आसा. जे पळय आमची करपा जाय प्रोसिजर करपा जाय तितलें आमी प्रोसिजर केल्ली आसा. इलेक्शन आशिल्लें आज ओके म्हणटकीर जेन्ना आमची नॉमिनेशन फायल्स 15 हें आसतात एक कॅन्डिडेट काडपाचे आमची जे पळय आयिल्ले एक्झिक्युटीव नॉमिनेशन फॉर्मची पळय आयिल्ली ती ओन्ली 14 आशिल्ली म्हणटकीर तेज्याक कमी जालें आमकां एक कमी जालो म्हणटकीर ऑल द कॅन्डिडेट इट इज अनअपोज जाता. जर तो समज 16 आशिल्ले आमकां इलेक्शन घेवचें पडटा आशिल्लें
आज आमकां इलेक्शन घेवचें पडटा आशिल्लें हांगा ह्या हॉलाक. इलेक्शन म्हणटा ते जालें ना, यू आर अनअपोज इलेक्टेड. अनअपोज म्हणजे जे पळय आमचे 15चे आमकां 14 मेळ्ळे, एक कमी जालो तरीक आसतना आमी ते आज ते सगळे अनअपोज म्हणून आमी हें केलें. ते कॉप्ट करपाक मेळटा एज पर द बायलॉज. प्रोसिजर सारको जालो ना, प्रोसिजर जालना म्हणून फ्री अँड फेअर 30-32 जाण कितें आयले. लास्ट टायम 17,000 2-3 हजार तरी येवपाक जाय. आतां व्हॉट्सॅप माध्यम आसा, व्हॉट्सॅपाचेर सगळ्यांक गमता न्हू की व्हॉट्सॅपाचेर पासून गमोंक ना. ग्रुपान पासून घालना, भितरले भितर केला आनी आयज नांवां डिक्लेअर केल्या, अमके निवडून येयल्यात म्हणून. आनी तेंचे भितर आमकां मान्य ना म्हणून आमी सांगता मिनिट्सार नोट करचें. जस्टीस जावचो आमकां जस्टीस सगळे कोण आमकां तशें न्ही. आमकां आमचो एक मोटो आसा की एम्प्लॉयजाचे आमी मानत रावतले. आमचे तालुका प्रेसिडेंट आहा तेंच्यांनी आक्षेप घेतलेलो आसा. तुमी आमकां मोर्चा कापयता आनी जेन्ना पळय कमिटी फॉर्म करता तुमी म्हाका कॉन्फिडन्स कसलो फायदो काय म्हणून. वेला काणका रावपी मनोज बाग ह्या 24 वर्सांच्या तरणाट्याच्या खून प्रकरणात म्हापसा पुलिसांनी ओडिसाच्या सूरज चंदन ह्या 19 वर्साच्या भुरग्याक ओडिसांत धरून म्हापशा हाडला. 14 मायाक राती सूरज हाणें ताच्या आवय बरोबर रावपी मनोज बाग हाच्या तकलेर पिकास मारून फुज्जो मारिल्लो. 3 दिसांनी मनोजाक जीएमसीत मरण आयिल्लें. सूरजाक म्हापशा जीएमएफसी कोर्टान 7 दिसांची पुलीस कस्टडी दिली. बायल आनी एकटो चलो रावतालो. ती बायल विडो आसलेली आनी बोथ वर फ्रॉम ओरिसा. बायल थंयसरल्यान त्या चेड्या वांगडा पळोवन येयल्ली ओरिसा 4 वर्सां पयलीं. आफ्टर ते बायलेचो पयल्याच्या घोवाचो चेडो आसलेलो इन ओरिसा. सो तिणी त्या चेड्याक हाडलो हांगासर घरा कडेन आनी शी वॉज लिवींग वीथ अनदर बॉय. सो जेन्ना घरा कडेन येयलो तो चेडो आनी हांगासर 2 दीस रावलो तेंचे वांगडा आनी 3रे दिसा तेणी ते आवय वांगडा कोण रावतालो तेजे रातचो न्हिदलेले कडेन पिकॅक्स मारलो आनी पळोवन गेलो. सो मारला तो जीएमसीन एडमीट आसलेलो. तेजें नांव श्री लाल बाग मनोज बाग, एज 24. आनी आफ्टर 2 days ऑफ ट्रिटमेंट तो मेलो. सबसिक्वेंटली हो जो त्या बायलेचो चलो आसलेलो तेजें नांव सूरज तीर्थ चंदन, ही इज 19 year old. तो पळोवन ओरिसा गेलो आनी एब्सकॉन्डिंग जालो. सो आमी मागीर आमची एक टीम धाडली आनी वी मॅनेज टू ट्रेस हिम. ताका ओरिसा ट्रेस केलो, अरेस्ट केलो आनी ताका हांगासर हाडून ताका फॉर्मली अरेस्ट केलो. मेडिकलाक धाडलो कडेन ताका तेजो प्रेशर मातसो डावन आसल्यान ताका एडमीट केला. आतां ताका आयज आफ्टर 24 hours ऑफ ऑब्जर्वेशन ताका डिस्चार्ज दिला आनी वी वील प्रोड्यूस हिम नाव टू बिफोर JMFC एंड ऑब्टेन हिज रिमांड. पालक आपली अर्दवट उरिल्ली सपनां पुराय करपाक भुरग्यांचेर प्रेशर घालता. ताकाच लागून भुरग्याचेर ताण पडून ताजें भुरगेंपण शेणटा. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. प्रिन्स प्रोडक्शनान निर्मिती केल्ल्या टिकीट इझी ह्या फिल्माच्या प्रदर्शना वेळार तो उलयलो. हे फिल्म खंय ह्याच विशयाचेर आशिल्ल्यान पालकांनी ते पळोवचें. गोंयच्या प्रत्येक हायस्कुलांत हे फिल्म दाखोवपाक सरकार खंय यत्न करतलो. की 10 लँग्वेजींनी हे फिल्म डब केला आनी हे फिल्म खास करून ताणें म्हटलें की भुरग्यांनी पळोवचें. पियर प्रेशर कमी जावपा खातीर हांव म्हणटलो फक्त भुरग्यांनी पळोवन जावचें ना, भुरगे आनी भुरग्यांच्या आई बाबांनी पळोवपाची गरज आसा. कारण पियर प्रेशर कोण घालता? पेरेंट्स. पियर प्रेशर भुरगो घेयना. म्हाजें जाल्यार म्हणणें आसा की पियर प्रेशर ताजेर घालता पेरेंट्स घालता. तूं दोतोरूच जावंक जाय, तो इंजिनियरूच जावपाक जाय. आमी म्हणटा की ताका पुलीस जावपाचो आहा. बरेचशे फावटी आमी प्रत्येक भुरग्याचेर आपल्यो ज्यो कितें इच्छा आसता पळय न्ही, तो बरेचशे फावटी म्हणटा की म्हाका इंजिनियर जावपाचो आशिल्लो पण म्हाका इंजिनियर जावंक मेळोंक ना म्हणून हेणी इंजिनियर जावचो म्हणटा तो. भुरग्यांचें भुरगेपण जर आमी ना म्हणजे भुरगेपण जर काडून घेतलें आसत जाल्यार ताजें भुरगेपण हें उरचेंच ना. टेक इट इझी हें फिल्म म्हाका दिसता निश्चित रित्या की तांच्यांनी म्हटलां की गोंयांतल्या सगळ्या स्कुलांनी पळोवपाक जाय. हाव इट इज पॉसिबल ताजेर आमी पळयता.
म्हणजे कशा पद्दतीन वर्किंग जातलें कितें जातलें हाचो विचार करून हे फिल्म पळयल्या उपरांतूय बी आमच्यान ठरोवपाक जाता. त्या खातीर तुमी सगळे जाण पळयल्या उपरांत तेजी रिएक्शन म्हाकाय दिवची. बट आय एम कॉंग्रेच्युलेटिंग फॉर द प्रिन्स प्रोडक्शन फॉर दीस टायप ऑफ मुवी. म्हणजे तांच्यांनी प्रोड्यूस केली आणि लोकांच्या मदीं रिलीज केली. सावड्ड्या पुला कडेन बेकायदेशीर उबे जाल्ले नुस्त्या भाजी मार्केट PWDन उडयले. कारवाय करचे पयलीं सांगूंक जाय आशिल्लें. लुकसाण कमी जातलें आशिल्लें म्हण पसरकार उलयले. सावड्डेच्या लोकप्रतिनिधींनी सावड्ड्या मार्केट जावंक जाय म्हण कांयच करूंक ना म्हण आरोप. सावड्डेचो सरपंच संदीप पावसकार म्हणटा मायनिंग बंद जाल्ल्यान लोक बेकार जालो. तांणी अशीं दुकानां उबारली. तांच्या खातीर मार्केट बांदूंक सुवात सोदप चालू आसा. सावड्ड्या पुलाकडच्या बेकायदेशीर नुस्त्या भाजी बाजाराचेर PWDन कारवाय केली. सगळीं दुकानां उडयली. आदी सांगिनासतना कारवाय केली म्हूण पसरकार बेजार. आमगे फ्रुटाचे आतां आमकां हांगा कार्ड म्हणला न्हू जाल्यार आमकां खंय तरी तेंच्यांनी जागो दिवपाचो बसपाक. कळ्ळें न्हू. खंय तरी हांगा बंद केला बरोबर. हे रस्तो एरिया आमकांय खबर आहा. खंय तरी आमकां एक जागो दिवं. आमी बाजारांत गेल्यार आमकां बाजारांत घेयना. सगळ्याहून पयलीं फर्स्ट हांवें दुकान घातिल्लें हांगा. कितली वर्सां जाली तुमकां? म्हाका 3 वर्सां जालीं दुकान चलोवपाक लागल्या. केन्ना सांगिल्लें तुमकां? पयलीं बी सांगिल्लें? पयलीं आमकां सांगत आसता. कोण कोण सांगता म्हणजे डायरेक्ट काय सांगला. कोण कोण सांगता तुमचे गाडी काडपाक आमी काडटलेच गाडी. कितें जाणा आमकां बरें रस्तो म्हणून पण अकस्मात काडले आमकां कितें आमी मातशें आमचें मोड चड जाल्लें आमी काडटा आसले बरें भशेन सांगलेलें. थळावे लोकप्रतिनिधी फेल. लोकांक बाजारा खातीर खुडसड्यार निंबून रावचें पडटा. सावड्डेच्या लोकांक जर सेल्फ एम्प्लॉयड जातलो जाल्यार तांकां एक मार्केट जाय. बसपाक कितें तरी अरेंजमेंट करपाक जाय. वी आवर रिप्रेझेंटेटिव्स हॅव फेल्ड अस. जावं तो हो आयचो आमदार पयलींचो आमदार ताजे पयलींचो कोणूय आसूं दे हॅव फेल्ड अस. आमचे कडेन आज कांयच ना मार्केटार. वी आर टोटली डिपेंडंट ऑन कुडचोरे. सावड्डेचो सरपंच म्हणटा बाजारा खातीर सुवात सोदप चालू आसा. मायनिंग बंद जाल्ल्यान लोकांनी हो वेवसाय सुरू केल्लो. मायनिंग बंद जाल्लें 2012तल्यान आनी तेजे नंतर लोकांनी खंय तरी उदरनिर्वाह जावचो कितें तरी चलचें म्हणून एक बारीकशें हांगा मार्केट चालू जाल्लें. आनी लोक हांगा फाटले कितलींशींच वर्सां हेजेर आपल्या उदरनिर्वाह करताले. कित्याक हांगा दुसरो वे ऑफ सोर्स ऑफ इन्कम तांकां कांय नाशिल्लें हांगा. सो हांगा एक परमनंट मार्केट म्हणल्यार तेजे खातीर आमी जागो सोदीत आसा आनी हें करून हांगा एक परमनंट मार्केट हांगा बांदून दिवपाचो आमचोय प्रयत्न सरकार दरबारी चालू आसा. तो जालो जाल्यार हे मार्केट आमी थंय शिफ्ट करून परमनंट तांकां बिजनेस करपाक एक बरो प्लेस दिवपाचो आमचो प्रयत्न चालू आसा. प्रुडंटा खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकार. देशभर आदलो प्रधानमंत्री राजीव गांधीची पुण्यतिथी पाळी. काँग्रेस हाऊसात विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो, प्रदेशाध्यक्ष काँग्रेस अमित पाटकार, खासदार फ्रांसीस सार्दिन आनी हेर फुडाऱ्यांनी राजीव गांधीक आर्गां ओंपली. राजीव गांधी गोंया खातीर आनी देशा खातीर केल्ल्या कामाचो काँग्रेसवाल्यांनी उगडास काडलो. आयच्या ह्या दिसा 31st एनिवर्सरी डेथ एनिवर्सरी ऑफ आवर लेट प्रायम मिनिस्टर राजीव गांधी. जो मनीस टेररिझम झगडटा त्याचो अंत असो जाता अशें आमी पळोवन येयल्लें आहा हिस्ट्री. He laid the foundation for a stronger India. He laid the foundation of the youth who would come up and do something for our nation, who would come up on their own, who would join the armed forces, who would look after other youth and others in Goa and in India. He laid that foundation. आमकां स्टेटहूड दिवपाक मायस्ता गोंया खातीर तेजें योगदान खूब आहा आनी आमी विसरूंक जायना. आनी त्या खातीर आयज आमी हिंगा जमलेले आहा. ऑल द पीपल, नॉट ओन्ली ऑफ अ पर्टिक्युलर पार्टी. मायस्ता गोंयच्या लोकांनी आयज तेजो उगडास करपाक जाय, तेका आर्गान ओपपाक जाय, तेका मनानसून तरी देव बरें करून म्हणपाक जाय. कित्याक 8 दिसांनी गोंयचो स्टेटहूड डे येता. हें आमी विसरपा जायना. कित्याक स्टेटहूड गोंयान आमकां काँग्रेस पक्षाक लागून मेळ्ळो, राजीव गांधीक लागून मेळ्ळो. खबरो इतल्या सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जियो TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.